नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। गोंयच्या मायनिंगांतले एनपीए बाकीचे एनपीए विशय न्हय, गोंय सरकाराचो आरबीआय कडेन आर्ग्युमेंट। आरबीआयक रीण माफीक राजी करपाक केंद्राक मध्यस्थ घालपाचे सरकाराचे यत्न। सरकार विधानसभा अधिवेशनात मांडटलो मायनिंग धोरण। 2007 उपरांत मायनिंगांतल्यान मिनेरांक मेळिल्ल्या फायद्याची वसूलूक करपाची धोरणात तरतूद। मुख्यमंत्री पर्रीकाराचे वक्तव्य। रिवणचो दोतोर उल्हास प्रभुदेसाय म्हणटा HIV बाधित भुरग्यांक प्रवेश दिवचे पयलीं पालकाचे समुपदेशन करपाचे। दोतोर ऑस्कर म्हणटा पालक चित्तात तसो HIV बाधना। बोरये शिरोड्या एक्सिडेंटात एकली बायल गेली आगताक। मंजुळा नायक शिरोडकार वाजे शिरोडेची मोटरसायकली वयल्यान पडली रस्त्यार, वयल्यान गेलो ट्रक। चोरयांच्या लिस्टांत गोंय दुसरे। राष्ट्रवादी म्हणटा मुख्यमंत्र्यान गृहमंत्रीपद सोडचे। मुख्यमंत्री म्हणटा केसी रजिस्टर जावंक लागिल्ल्यान चोरयांचो आंकडो वाडलो। खबरो विस्तारान। रिझर्व्ह बँकेन मान्यताय दिल्या शिवाय गोंयच्यो बँको मायनिंगांतल्या लोकांची रिणां माफ करपाक शकना, ही गजाल बँकांनी सरकाराक स्पश्ट केल्ल्यान सरकार आतां रिझर्व्ह बँकेक फुलां मेळटलो। मंगळारा जाल्ले बँकाचे बसकेंत ही गजाल थारली। गोंयची मायनिंग बंदीन जाल्ले एनपीए बाकीच्या एनपीए भशेन न्हय म्हूण सरकाराचो आरबीआय कडेन आर्ग्युमेंट आसतलो। 24 जुलय मेरेन रिझर्व्ह बँके कडच्यान कितें तरी जाप येतली म्हूण सरकार रावता। जाय जाल्यार केंद्र सरकाराकूय मध्यस्थी करपाक सांगतले म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकार बँकाचे बसके उपरांत मिडिया कडेन उलयलो। We have taken a resolution which will be sent to Reserve Bank for those taking care of those technical constraints. Banks are ready, nationalized. Even cooperative banks are ready. SLBC meeting. तातून भितर हो resolution घेतलेले आहा ते Reserve Bank कडे वतले. मागीर गरज पडल्यार आमी Reserve Bank कडे उलयतले. If required, we will seek intervention from central government also, because this is a typical case. Some rules have to be relaxed. Some guidelines are not matching in few cases, not all cases. Nationalized bank have already agreed for, in principle, this is not their board decision, but they have indicated to us that they will bear 30% of the principal and waive off the interest after 30th September. आणि balance amount आचेर आमी तांकां 50% पर्यंत म्हणल्यार ते 70% agree जाल्या. So ultimately it may come somewhere in between. So now once that amount is identified, government package will step in. 100 रुपया जर आसा तर आमी त्या कोणतो लोनी आता अंकल तू 100 ते इतले पैसे तू भर, तुवें ते भरले की उरलेले पैसे गव्हर्मेंट भरता। टोटल लोन आहा पळय ताजो अदमास घेतलो साधारण 800 ते 1000 कोटीची लोन आहा। 184 कोटी अर्बन, 40 कोटी कॉपरेटिव्ह आणि म्हाका दिसता अराउंड प्रिन्सिपल अराउंड 300 crores of the nationalized. So 550 principal and maybe about 150 crores interest. हे पैसे जे दितलो हांव पळय ताजो एकूय पैसो टॅक्स कॉमन मनशाचेर येवचो ना, आनी हे पैसे ऑक्शनिंगान च्या हातूंच्यान जो पळय आमी थंयच्या लोकांक रिहॅबिलिटेट करूंक जाय त्याच मायनिंगच्यान ते पैसे ताजे पलीकडे हांव वचचो ना। मायनिंग रिणाचेर भासाभास करपा खातीर राज्यस्तरीय बँक कमिटीची मंगळारा बसका जाली। हे बसकेन मायनिंगाच्या एनपीएचेर चर्चा जाली। बसके उपरांत मुख्यमंत्री मिडिया कडेन उलयलो। डिसेंबर मेरेन मायनिंग रिणाचो विशय सोडयतलो, पूण ते आरबीआयच्या निर्णयाचेर निंबून आसा अशें मुख्यमंत्री म्हणटा। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी। सरकार येता त्या विधानसभा अधिवेशनात मायनिंग धोरण मांडटलो। 2007 ते 12 मेरेन बेकायदेशीर मायनिंग केल्ल्या मिनेरां कडल्यान वसुली करतले आनी मायनिंग धोरणात सरकार तशी तरतूदूय करतलो म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकार उलयता। दुसरे वटेन मिनेरांनी लीज रिन्युवलाचो वाद हायकोर्टात व्हेला। गोंयांत आदल्यो मायनिंग लीज आनीक उरूंक ना, मात स्टॅम्प ड्युटी भरिल्ल्या 28 लिजांच्या रिन्युवलाचो सरकार नवें मायनिंग धोरण करतना विचार करतलो अशें सरकारान हायकोर्टात संकेत दिल्यात। 2007 तांकां खबर नाशिल्लें ते इल्लीगल म्हणून। आतां इट इज अ पोस्ट हे सो दॅट पर्सन हॅज टू बी गिवन ऑपॉर्च्युनिटी टू रिवाइव फॉर हिज वॉट यू कॉल हिज इल्लिगॅलिटी और make his irregularity into regularity. So that will come along with the mining policy on grant of lease.
We are waiting because of High Court argument. Once the High Court arguments are over, we will finalize it and put it before the Assembly. इतले मजगती मिनेरांनी हायकोर्टान व्हेल्ले लीज रिन्युवलाच्या वादाचेर सुनावणी चल्ल्या. स्टॅम्प ड्युटी घेतली म्हूण मायनिंग लीज रिन्यू जावकूच जाय अशें म्हणप बरोबर न्ही असो आर्ग्युमेंट ॲडव्होकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णीन हायकोर्टा मुखार घालो. 28 मायनिंग लीज धारकांनी स्टॅम्प ड्युटी फारीक केल्या, पूण ह्या मायनिंग लिजाचें रिन्युवल शक्य ना अशें सुप्रीम कोर्टान स्पश्ट केला असो आर्ग्युमेंट ॲडव्होकेट जनरलान हायकोर्टान मंगळारा घालो. सुप्रीम कोर्टान सगळ्या मायनिंग लिजांचे डीम्ड एक्सटेन्शन बेकायदेशीर थारायला. ताका लागून वर्स 2007 उपरांत गोंयान कोणाकडेनच कायदेशीर मायनिंग लीज ना असो आर्ग्युमेंट ॲडव्होकेट जनरलान घालो. लीज एक्सपायर जावच्या एका वर्सा पयलीं लीज रिन्युवला खातीर मिनेरांनी अर्ज करचो पडटा. सगळे लीज नोव्हेंबर 2007 एक्सपायर जाल्ल्यान आतां लीज रिन्यू करप शक्य ना अशें ॲडव्होकेट जनरलान हायकोर्टाक सांगलें. सरकारान मिनेरा कडच्यान स्टॅम्प ड्युटी कित्याक घेतली ताचेर ॲडव्होकेट जनरलान हायकोर्टाक जाप दिली. लोकलेखा समिती स्टॅम्प ड्युटी घेवची म्हूण सरकाराचे फाटल्यान लागली. ताका लागून सरकारान कायदो तयार केलो आनी मिनेरा कडच्यान स्टॅम्प ड्युटी घेतली म्हूण आत्माराम नाडकर्णीन सांगलें. याचिकादार मिनेरांनी नवें मायनिंग धोरण हे मेरेन रावचें म्हणूनय ॲडव्होकेट जनरल उलयलो. नवें मायनिंग धोरण करतना राज्य सरकार ह्या 28 मायनिंग लीज धारकांचे हित मतीन घेतलो असो संकेतूय ॲडव्होकेट जनरलान आर्ग्युमेंटांतल्यान दिलो. सरकाराचो आर्ग्युमेंट बुधवारा चालू उरतलो. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार, महेश गाडी आनी ओमकार फळारी. HIV बाधित भुरग्यांक शाळेत ॲडमिशनां दिवचे पयलीं स्कुलान पालकाचें समुपदेशन करून तांकां HIV विशीं सारकी म्हायती दिवपाची अशें रिवणचो एक्टिविस्ट दोतोर उल्हास प्रभुदेसाय उलयता. मात पालकांच्या मनात आशिल्लो भंय सारको, ताका लागून पालकांक दोश दिवंक फावना अशें तो म्हणटा. दोतोर ऑस्कर रिबेलो म्हणटा HIV सोंपेपणी पातळना. रिवणचे पालक जशे चिंततात तसो HIV बादूंक शकना. रिवणच्या लोकांक दोतोर भडकायता. HIV भुरग्यांचो विशय गरजे भायर पेटोवन घालता म्हूण सुभाष फळदेसाय प्रुडंटाचे हेडोनांत उलयल्लो. जाल्यार एक डॉक्टरूय थंय पावलो आनी ते लोकांक सेपरेटली तो म्हणजे लोकांचो जो व्यू आसा तांकां पटोवन दिता की आपूण एक प्रॅक्टीस करपी डॉक्टर आसा, आपल्याक बाकीच्या परस चड खबर आसा आनी हे ह्या क्लासरुमान हांकां दवरप योग्य ना ही भाशा वापरून तो तांकां कन्विन्स करता. प्रुडंटान दोतोर उल्हास प्रभुदेसायाक गांठलो. ताजी बाजू आयकली. दोतोर म्हणटा स्वता रिस्क घेवप आनी अशा विशयाचेर दुसऱ्यांक सेरमांव सांगप हातूंत फरक आसता. कित्याक पयलीं त्या पेरंट्साचें कावन्सिलींग करपाचें की आमी दवरतले बी म्हणून तांकां सांगनासतना हाडून तांणी तांकां दवरपाक अभ्यास केले. हांवें म्हजे फ्रेंड्स बाकी कोण सोयरे बाकी कोण पेशंट आसा तांकां विचारलें. सगळे म्हणटात की हय तांकां हेल्प करपाक जाय, पूण जेन्ना हांव तांकां विचारलें तुमी तुमची भुरग्यांक तांचे बरोबर तयार आसा, सगळे फाटल्यान सरतात. दोतोर थोडे सामाजीक कार्यकर्ते थोडे तज्ञ म्हणपी मनीस सांगतात. आतां ह्या कितलीं जाण मनशांनी आपले भुरग्यांक अशीं बसोवन शिकयल्यार ती पळोवपाक जाय. आनी म्हजें जर प्रत्येक जाण आतां हांव रिवणचो म्हणून म्हाका तें फील जाता रिवणकारांकच ब्लेम करतात, तांचो कांयच अन्याय नासतना. तांणी बरी स्कुलां म्हणजे खंयची मनोविकास नाल्यार शारदा मंदिर हातूंय भुरगीं व्हरून दवरची आनी थंय जे पेरंट जे आहात ते हायली एज्युकेटेड हायली इन्फ्लुएन्शियल आहात ते कशें रिएक्ट जाता म्हणटा तें पळोवचें म्हणून. HIVचेर लोक समजतात तशी परिस्थिती आसा काय कितें हाचेर प्रुडंटान डॉक्टर ऑस्कर रिबेलोक गांठलो. एड्स जावंक शकना, फक्त दुसऱ्या भुरग्याकूय घावो जालो जाल्यार आनी हाज्या गावप म्हणजे ह्या एड्साच्या भुरग्याच्या गावप आनी रगत कितें मेळ्ळें जाल्यार देन देर इज अ थियोरेटिकल चान्स, बट दीज थिंग्स ऑलमोस्ट नेवर हॅपन. सो something like hepatitis B, something like hepatitis C spreads much easier rather than HIV. आमचे बाब सुदीन दवळीकराक नाल्यार प्रमोद मुतालिकाक एक सजेशन दिवपाक सोदता की असली गोश्टी जी आसा पळय ती समाजाक एक्सप्लेन करून समाजाक खरोच फायदो पडटलो. सो एक्सप्लेनिंग अबाउट सेक्स एड्युकेशन, एक्सप्लेनिंग अबाउट हाव HIV स्प्रेड, टेकिंग दिस मेसेज अक्रॉस is a much better exercise than going after bikinis and pubs. HIV बाधित भुरगीं बाकीच्या भुरग्यां बरोबर शिकलीं म्हणून कसलोच भंय ना म्हूण भलायकी मंत्री पार्सेकार उलयलो. मात मिडियान विचारतकूच पूण HIV बाधित आसत किंवा HIV पॉझिटिव्ह म्हणटात त्या भुरग्यांचो गुन्यांव कांय नासता आनी त्यामुळे तांचेर अन्याय जावप हे योग्य न्हय. तो रोग असो आसा जो कुशीक बसलो, इट इज नॉट अ कंटेजियस डिसीज आनी त्यामुळे वर्गांत बसलो किंवा शाळेंत आयलो म्हणून तेची बाधा जाता
अशें मुळीच नासता. हांव नकळो हे कशें कोणें शोध लायलो तो अन्य भुरग्यां बरोबर तांकांय शिक्षण घेवपाक मेळचें. दक्षिण गोंयचे जिल्लो पंचायत अध्यक्ष नेली रॉड्रिगीसूय तेंच उलयता. MLA Subhash also took and I congratulated him also for taking that bold stand and I feel that AIDS victims should be treated like any other children and misconception जे parents मोठे आसा ते वचपा जाय. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक विराम.